आप पक्षाचो आवाज दाबोवपा खातीर सगळे पक्ष राज्यान यत्न करता। राज्यान सद्याक विरोधक म्हणटा तो एकूच पक्ष आसा आनी तो म्हळ्यार आम आदमी पक्ष असो दावो आप पक्षान केला। RD एक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। व्हॉलंटियरांक आनी सगळ्या लोकांक बरें दिसलें आनी हे केन्ना जाल्यार केन्ना भायर येवपाचेंच। तुमकां याद आसा ही जेन्ना केस दाखल जाल्ली सारके इलेक्शनाच्या थोड्या आठवड्या पयलींच जाल्ली आनी हे कित्या खातीर जाल्ली ते सगळ्यांक खबर आसा। लोकांक दाखोवपाक की बाबा हे आम आदमी पार्टी काँग्रेस आनी बीजेपी सारखेच म्हणून। तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार बीजेपी आनी काँग्रेस केन्नाच म्हणना की आमी चोरी करना आमी करप्शन करना म्हणून। हे दाखोवंक सोदताले की आम आदमी पार्टी आमचे सारखी म्हणून काय फरक ना म्हणून। सो आज खरें कितें ते लोकां फुडें आयिल्लें आसा। आमचो जो सरकार आसा दिल्लीक 4 वर्सां तांणी जें काम केलां हे 70 वर्सां बीजेपीन आनी काँग्रेसीच्या खंयच्याच सरकारान करून दाखोवंक शकले ना ते। एकूच सांगूंक सोदता काल काँग्रेसीचो काळ आशिल्लो, आज बीजेपीचो काळ आसूंक शकता, फाल्यां नाल्यार केन्ना तरी आम आदमी पार्टीचो काळ येतलोच। आनी अशे सरकाराचे यंत्रणांचो दुरुपयोग करून लोकांनी निवडून हाडिल्ल्या सरकाराचा त्रास करचो न्ही दिल्लीक। आनी हांगा तुमी पळयलां काँग्रेस फक्त नांवाची ऑपोजिशन। गोंयांत आज ऑपोजिशन पार्टी एकूच आसा म्हळ्यार ती आम आदमी पार्टी। ताच्या खातीर गोंयांनी तांची हो आमकां दामून धरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, पूण तो प्रयत्न सफल जावचो ना हें आज सारकें दिसून आयिल्लें आसा। दिसतालें मनोहर पर्रीकर एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन दितलें म्हणून। हळूहळू कळपाक लागलें की तें सगळें फिक्सिंगच जाता म्हणून भितरल्यान। आनी हें फिक्सिंग जाता जाता जेन्ना कांय प्रश्न हांवें कोर्टा मुखार व्हेल्ले ते म्हाका आडोवपाक म्हाका भिवोवपाक म्हणून ताणें तो एक प्रयत्न केल्लो। आनी मागीर जेन्ना कळ्ळें तांकां हांव भायर सरता म्हणून आनी पॉलिटिकल पार्टीन भितर सरतलो म्हणून तेन्ना ताणें ताका जोर दिलो आनी हो त्रास करपाचो एक प्रयत्न केलो। तो तांचो अनसक्सेसफूल जालो। म्हणून एल्विस गोम्स आनी आम आदमी पार्टीचें नांव कशें वायट लावपाचें ह्या खातीर ही केस घालिल्ली। आनी सारकी इलेक्शनाक थोड्याच आठवड्या पयलीं ताचो निकाल येवपाक थोडो टायम लागलो, पूण आज लोकां फुडें सगळें आयिल्लें आसा। अरे राहुल गांधी आयलो आनी अमित शाह आयले की ते पयलेच खेपेक येता ते हांगा गोंयांत। ते कित्याक अमित शाह राहुल गांधी आओ आओ गोवा देखो, गोवा में कितना जगह उरल्यात ते देखो, आनी मागीर उरलेले जागे कशे विकपाचे आनी खावपाचे ते देखो, आनी मागीर गोंयकार उरले तांकां भायर कशे फेकपाचे ते देखो। असली तेंची पॉलिसी आनी हाजे भायर आनी कांय ना।